नांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसवो 2 वोळ 13 ते 22. जुदेवाचें पास्क लागीं पावलोलें. जेजू जेरुजाल्याक चडलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी आपल्या वेपाराचो मांडार बसलोले सावकार ताका सांपडले. ताणें दर्याची एक सोयती केली आनी तांकां सगळ्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराच्या नाण्यांच्यो राशी शेवटून उडयल्ल्यो आनी तांचे मांड उमटिले. पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापायचें घर तुमी व्यापाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराचो मान राखचे आशीन लासता म्हजें काळीज, अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास जालो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? तांकां परतीपाड करून जेजून म्हणलें, हें देव मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें देव मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपले कुडीच्या देव मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना देवान जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केल्लो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी पवित्र पुस्तकाचेर आनी जेजून उलयल्ल्या उतरांचेर ताणें बावाट ठेवलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.